म्हाका जाल्यार विचारशात जाल्यार आवडीचो विशय. घरान सादो एक तर बर्थडे आसलो जाल्यार फुडें येवन कितें करप तें सांगपाक सगळे फाटीं रावतात. तूं कर तूं कर तूं कर करता. म्हणजे करपाचें कोण हें. ज्या प्रत्येक मनशाच्या आंगान एक कितें ना कितें तरी कला गुण आसतात. जन्माक येता आसतनाच कितें ना कितें गुण घेवन येता. पूण ताका जर फुडें वचपाक जाय जाल्यार खंयसर ना खंयसर व्यासपीठ जाय. आज राजभाषा संचालनालयान हो तुमकां आयोजन जो कला कार्यक्रम खूब स्तुतीय आहा. कित्याक हातूंत तुमचें कॉन्फिडन्स बिल्डअप जातलें, तुमकां प्लॅटफॉर्म मेळटलें. कित्याक जस्ट एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन आसलें आनी एडिशनल स्किल्स कांय ना न्ही जाल्यार मनशाच्या आयुश्याक खरें म्हटल्यार जाल्यार अर्थ आसना. एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन सगळ्याच कडेन आसता, कित्याक शिकोवंक जाय गरजेचो आहा, सर्टिफिकेट घेवंक जाय म्हणून शिकता. पूण हेतून तशें ना. स्कील आपल्याक एटिट्यूड जाय की ह्या कार्यक्रमाक आपूण करता, आपल्या बद्दल उपस्थिती निर्माण जावपाक जाय, आपलो एक स्कील आहा किंवा आपली आयडेंटिटी आपल्या ऑफिसान निर्माण तर करतलो जाल्यार हे सगळ्या कार्यक्रमान आमी स्वताहून भाग घेवंक जाय. आपल्या कडेन ज्ञान ना जाल्यार आपूण ज्ञान कोणाक कडल्यान तरी तें ज्ञान म्हणून घेवंक जाय. आनी आपूण स्वता डेव्हलप जाले जाल्यार हो सूत्रसंचालनाचो कार्यक्रम व्हडलो असो टेन्शनाचो ना. कित्याक थोड्याशा लोकांक सेल्फ कॉन्फिडन्स आसना म्हणून लोक व्यासपीठार येना. पूण ज्या अशा कार्यक्रमात जेन्ना तुमी भाग घेतल्यात किंवा अशी जेन्ना ट्रेनिंग घेतल्यात अनंत अग्नी सारक्या व्यक्ती कडल्यान तेन्ना कॉन्फिडन्स बिल्डअप जातलो आनी हे प्लॅटफॉर्म आनी हो पोडियम म्हटल्यार कांय न्हू जातलो. कित्याक कांयशे लोक आहा तांकां पोडियमाचो भंय आसना, ती स्टेज फियर वचपाक जाय म्हणून हो कार्यक्रम आयोजीत करता. मनीस शेवटच्या क्षणा पर्यंत कितें ना कितें शिकत आसता आनी प्रत्येक व्यक्ती कडल्यान कितें शिकत आसता. शिकपाची ही प्रक्रिया थांबची न्हू म्हणून हे सरकार अशे कितें कार्यक्रम राबयतात तेंचे पुरो फायदो घेवचो आनी आपल्या बद्दलचे आपले एटिट्यूड आहा, आपले जो कॅरेक्टर आहा तो बिल्डअप करचो. आज अनिल सामंतान काही नांवां घेतली की कितलेशेच कॅम्पेरर जे ट्रेनर म्हण आहा तितूंतल्या पेक्षा एक आमचो अनंत अग्नी जेणे आमच्या रवींद्र भवनान थोडे दीस फाटींच कंपेरिंग वर्कशॉप घेतलेले आनी तितूंतल्या वर्कशॉपान जेणे भाग घेतलेलो तांकां आमी सद्याच्या परिस्थितीन रवींद्र भवनान ऑपॉर्च्युनिटी दिता, प्लॅटफॉर्म दिता आपली कलाचे कौशल्य आहा ते लोकां फुड्यान उपस्थित करपाक. सूत्रसंचालन कार्यशाळा राजभाषा संचालन आयोजित केल्या. आम्ही 12 तालुक्यांनी मोख दवरल्या की सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक त्या प्रत्येक खात्यान आणि प्रत्येक स्कुलांनी ल्हान ल्हान कार्यावळी जातात आणि अशा वेळार सूत्रसंचालक कमी असतात. तर प्रत्येक विभागातले, प्रत्येक खात्यातले, प्रत्येक शाळेतले कर्मचारी शिक्षक हे स्वताच वयर सरचे आणि सूत्रसंचालन करपाक फुडें सरून तांच्यांनी आपलो ल्हानसो कार्यावळ सुद्दां जायना पूण ती आपूण करची. आणि भायले सूत्रसंचालक आमकां खूब कमी मेळटात ते आयज गोंयांत आमकां एक सरकारी पातळीचेर आणि शैक्षणीक स्तराचेर एक खूब सूत्रसंचालक बरे तरेन तयार जावन आमकां एक सूत्रसंचालकांचें पॅनल करपाक मेळटलें, जाका लागून ल्हान ल्हान कार्यावळी आयोजीत करता आसतना आमकां खूब फावटी फोन करून कोण विचारतात की सूत्रसंचालक आमकां कोणाक मेळटलो, खंय मेळटलो. तर तशा वेळार आमकां हे सूत्रसंचालक तयार जातले, तांची नांवां दिवपाक मेळटले आनी तेज्या खातीर हांव गोंय सरकारान हो आमकां उपक्रम फुडें व्हरपाक दिल्ल्या खातीर हांव देव बरें करूं.